आयज फोंडेच्यान अपडेट दिवपाची म्हणल्यार सगळ्यात पयलीं सकाळी आयज भरपूर पावस पडलो। एक म्हणल्यार उसगांव वाठारांत जवळ जवळ एक देड वर पावस पडला। तसोच धारबांदोड्या आनी फोंड्याय पावस पडला। सो म्हाका दिसता पावस पडलेल्या कारणानूय केसीस आनीक वाडपाची शक्यता आसा। कालूच आमी म्हणलेले उसगांव गांवचे पंचायतीन लॉकडावन केला म्हणून। सो त्या प्रमाणे आयज लॉकडावन तेंचे 100% सक्सेसफूल जाला। एकूय मनीस जे टायमींग दिल्लो तेंच्यांनी 8 ते 11 त्या उपरांत एकूय मनीस रस्त्यार दिसोंक ना। आनी ह्या पद्दतीन उरलेले जे दीस आसा ते तेंचे लॉकडावनाक ते सगळे सपोर्ट करतले एकामेकाक अशें म्हणटा। दुसरे वटेन गोंया पंचायतींनी 100% लॉकडावन आयच्यान सुरू केल्लें आसा। तेकाय प्रतिसाद दिल्लो आसा सगळ्या वेपाऱ्यांनी। पण मोल्या पंचायतीन जो लॉकडावन उलो मारला तेका तेंचे आनी जे शॉप वेंडर्स आहा तेंच्या मदीं कितें तरी कन्फ्युजन आसा। आनी शॉपकिपर्स जे वेंडर्स आहा तेंच्यांनी म्हणलां आमी लॉकडावनाक आमी मोल्या वाठारांत आमी शॉपां बंद करचे ना म्हणून। सो तेंचे भितर कितें तरी प्रॉब्लम जाला। पूण मोल्या पंचायतीन लॉकडावन करपाचें अशें म्हणून ठरयलां। आनी गजाल म्हणल्यार लॉकडावन ज्या पद्दतीन वाडटा त्या पद्दतीन केसी वाडत चल्ल्या। सो जो टायमींग आहा तोच सीएमान आतां सांगला तोच टायमींग लोकांक सामान हाडपाक बरो पडटलो। आनी त्या प्रमाणे जे लोकांक डेली वचून जी गर्दी जाता ती गर्दी ना करनासतना जाय तितलेच वेवस्थीत सामान हाडपाक मेळटलें। आनी एक लोकांनी सजेशन केल्लें आसा की जे होम आयसोलेशन आसा आनी एक समज जर 15 ते 20 पेशंट एक कडेन आसा जाल्यार लागसरच्या गांवांत समज जर एक देवस्थानाचो हॉल किंवा एक कसलो पंचायतीचो सभागृह जाल्यार तांकां थंय रावपाक जेंकां जे मायल्ड सिम्पटम्स आहा तांकां थंय रावपाक दिवची सुविधा दिवची म्हणून। कारण प्रत्येकाक आयज होम आयसोलेशन रावन त्रास जाता कारण ते खंय भोंवता खंय येता ते कळना। सो ही एक गजाल लोकांनी म्हणल्यार सुचयल्ली आसा। दुसरी गजाल आनीक लोक म्हणटा की आतां जो पर्यंत जे मेडिसीन घेता जावं थर्मल गन घेतला जावं मेडिकल किट घेतला हेजे ऑडिट कांयच ना। म्हणल्यार कितले किट घेतला आतां म्हणटा सरकार किट सोंपली म्हणून। सो हाजेरूय लोकांनी मागला की सरकारान हेजेर योग्य ते कितें आहा ते ऑडिट घेवचें आनी सांगचें कितले सामान घेतला मेडिकल हितूर आनी त्या पद्दतीन लोकांक हें दाखोवन दिवचें म्हणून। ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।